the Lord. Praise 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 the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Soti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो देव मनशाते सर संगती करूंक शकता नाका म्हणून कान उडयलोलो मनीस देवाचे बळवंत हातेर जावंक शकता पातकी म्हणून ओलायलेले देवाच्या दृश्टेंत बळवंत व्यक्ती जावंक पावतात देवान वर्त्या असल्या व्यक्तीक विसरून काडलें परण्या सल्ल्यांत आमी पळयता मोइसेक देवान विसरून काडलें एक अपराधी इजिप्तांत धांवून आयिल्लो देवान ताका आपलो प्रवादी केलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 साऊल दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तावांक नाश करता म्हण भायर सरलो ताचें नांव नपंस करता म्हण ताणें चिंतलें कितलेशे जाणांक ताणें बंधन घालें दग दिलें आनी ह्याच सावलाक जेजू दिश्टीक पडटा धरणीक शेवटायता आनी पाऊल जावन बदलिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो परसू 2 दिसां आदीं आमी सावलाच्या परतुणेची परवाचरण केली आज आमी यस्विशान नियाळ करया आज आमी सावलाचे परतवणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरया पवित्र सभे खातीर मागया आज आमी दोगदूंच्या पवित्र सभे खातीर मागजय आज कितलेशे कडेन पवित्र सभा कश्टोन आसा पवित्र सभेक विरोध आसा क्रिस्तावांक दग दितात मस्त क्रिस्तावां कश्टांक बली जावन आसात आमच्या भारत देशांत उत्तर भारतांत मध्य भारतांत कितलीशी कडेन इगर्जो नाश केल्यात हर एका ह्या जगांक धार्मिकांक कश्ट येतात आमचे विरोध अपप्रचार जावन आसा आज आमी सम्याक आमची पवित्र सभा समर्प्या भाव भयणीनो सगळ्या संवसारार कश्टांक वळख जाल्ल्या पवित्र सभे पासून आयच्या आराधना वेळार विशेष रितीन आमी मागया सावला तसले व्यक्ती धरणीक शेवटोन दित आनी पावल जावन बदलोवन दित खंयसर दगदवणी आसा थंयसर पवित्र सभा जिवाण जावन येवं दी भावार्थ वाडो दी म्हणून आमी उंड्या रुपाराच्या जेजू कडेन मागया पवित्र सभे पासत आज ती दोगदोणेक बली जाल्ल्या पवित्र सभे पासत आयचें आराधन विशेष रितीन आमी भेटून दिवया कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया आमची भावार्थ घड कर म्हूण मागया सोम्या मुखार दिंब्यार पडया आनी उंड्या रुपाराच्या जेजूको आमचे मदें स्विकार करया स्वागत करया आमचे जिवीत ताका समर्पया आमची कुटुंब ताका समर्पया आमची फिरगस ताका समर्पया आमची सगळी पवित्र सभा भारताची पवित्र सभा आनी सर्व सार्वत्रिक पवित्र सभा आमी ताका समर्पया आनी आमचो भावार्थ घड कर म्हूण सम्या म्हूण ताचे कडेन आमी मागया Tulop Jesu mogaluda Kitlomo walistamso Amche sangidis radrauta Amka sambal seleda ताचे बागारेर कोण आसा
पूर्ण प्रेम करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाट दैवीक मोगासो काकुळताची केदी वर्ती वीरमोती सोदर्यो तो वेची कम्या बोलून धरता आपल्या श्रद्धान आणयता बापाक दिता ताका ओपून कुरपेशेयाने नेटयता आपले श्रद्धांतांका काबून तांचे थंय तो येता समयांचे सो आमचो मोगाळ इश्ट तो जावन आसाय अरे एकल्या मनशाचेर तुजी दिश्ट आसा सोम्या एका इश्टा भशेन तुवें सांगलें उतरां जुवांच्या वांजेलांतली सोम्या आमी उडास करता एका इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना वय सोम्या एक इश्ट जावन आमचे खातीर कुर्सार तूं मेलोय कुर्सार तुवें तें वळवळें सोंसलें तुजे रागात आमचे खातीर वारयलें तुजी कूड आमचे खातीर पिठो केली सोम्या त्या कुडीचेर इतले गाय तुवें वावयली त्या गायांची दूख तुवें सोंसली सोम्या फकत आमच्या मोगा खातीर सोम्या एका इश्टा भशेन तूं त्या कुर्सार उमकाळटा आसतना तुजो मोग आमचे खातीर दाखयता आसतना सोम्या तुज्या कुडीर आसल्या हर एका गायांत सोम्या सगळ्या संवसाराचे कश्ट तेल्यांचे वळवळ तेल्यांचे दगदणे बली जाल्ल्यांचे गाय सोम्या थंयसर आसले कितली जाणां आमची भाव भयणी सोम्या आयच्या ह्या पवित्र सभेंत भावार्था खातीर कश्ट जातात वळवळे भोगतात दगदवणी भोगतात सोम्या ही सगळी दूख तुज्या कुडींत त्या कुर्सार तुवें वावयल्ली सोम्या तुज्या त्या पवित्र गायांत तावन तें रगत वळटा आसतना सोम्या त्या पवित्र रक्तान पवित्र सभेंत कोण तुजे खातीर भावार्था खातीर जीव दिता भावार्था खातीर मरता भावार्था खातीर वळवळटा सोम्या तांच्या गायांची दूख काण उडोवच्या खातीर आनी तेजे गाय गुण करच्या खातीर सोम्या तुज्या रागात तुवें वावयलें हो तुजो मोग सोम्या कितलो वर तो मोग तुजो मनशां सांगाता तूं आसाय एक मनीस कष्ट जाताना तूं ताचे सांगता कष्ट आहे एक मनीस रडताना सोम्या तूं ताचे सांगता रडताय एक मनीस पिडेंत वळवळटाना सोम्या त्या पिडेंत ताचे सांगता तूं वळवळटाय एका मनशाचे कष्ट वजाना सोम्या ती लेखावरती जाताना सोम्या ती वजाना तुज्या माथ्यार तूं भोवयताय असलो इश्ट आमचो सोम्या केदो व्हडलो इश्ट तूं आमचो कश्टान सांगात दिवचो दगदवणे सांगात दिवचो आमचे गाय गुण करचो आमची पिडा गुण करचो आमचे कश्ट हाळो करचो आमकां समाधान दिवचो आमकां धैर्य दिवचो आमकां भरवसो दिवचो आमचे संगता सरचो मोगाळ इश्ट तूं सोम्या आमचे सगळें जिवीत तुका समर्पित मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या तुजो उपकार आमी मानता सर पडून तुका नमस्कार करता आनी आमची जीण अखेर पर्यंत तुजे खातीर सोम्या आमी जियेतले हांव म्हण तुका बसयता
मोकळीष्टा जेजू सोम्या सासनातावन मोकतेल्या मानता सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जातो आमचो येशूसना जिणी जातस काबारे निर्मे आमी भोगूं तुका कृपाकी सरदारी तू आमचो इश्या सोसना जिणी जातस काबाई निर्मे आमी भोगूं तुका कृपाकी सरकारी हालेलुया 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 हरदान जिसो ग्लाब जिसो तिज जिद महिमा जिद हरदान जिसो हालेलुया 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 आमचे इष्टा जिद तुम्ही आमचे मुगला आमच्या गतीर कष्ट लागला सुम्या जिदो हरदान मान तुका ग्लाब तुका हालेलुया 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 बुश्यां भाव भयणींनो आमची दिश्ट जेजूचेर कसोवया तगास पळोवया आमचो इश्ट तो आमचो सगळ्यांचो इश्ट ह्या संवसारी कश्ट तेली आमी अडचणेक सांपडलेली आमी दगदवणे सांपडलेली आमी खंयची बेजारांक सांपडलेली आमी हर एकली आमी ताची इश्ताची इश्टां हांव तुमकां साकर म्हणना सो वांजेलांचे सांगता हांव तुमकां साकर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट इश्ट आपल्या इश्टा पासून जीव दिता भाव भयणींनो हो इश्ट मनशां सांगता आसा दमास्काच्या वाटेर साऊल गोड्यार समकतालो ह्या घडये सोम्यान ताका दिश्टीक पडोवन सवाल विचारलें साऊला साऊला कित्याक म्हाका दग दिताय कित्याक म्हाका दग दिताय तूं कोण सोम्या आमी तुका दग दिला कोण तूं म्हज्या भावां भयणीक तूं कश्ट दिताय म्हाकाच तूं कश्ट दिताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणींनो पळया कितली गुंडाळेची उतरां
थंयसर ती सर्विली क्रिस्तांवां कश्ट जातात आनी जेजू म्हणटा सावला कित्याक म्हाका दग दिताय. अरे एक भाव आनी भयण कश्टांताना तूं आनी हांव हर एक न्ही आमी एक न्ही तर एक कश्टांक पडक जाताना आमचे सांगता जेजू आमचे सांगता जेजू कंप्लीट करा आमचे सांगता जेजू कष्ट आता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. भाव भयणीनो जेजू आमचे सांगता कष्ट आता. जेजूची इश्टगात म्हणत असली सोबाय पळोवचो इश्ट न्ही तो पयस रावन पळोवचो इश्ट न्ही आमकां खाली उतरांनी कांय सांगचो इश्ट न्ही आमचे सांगता कश्टाचो इश्ट. माथेवाच्या वांजनांत 25व्या अध्यायान म्हणली उतरां म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. कितें हांव आनी एकल्या करतां तें सुम्या करतां. आमचो सुमी आमचे खातीर हर एका कश्टान आमचे सांगता आसा. हर एका कती बेजारांत आमचे सांगता आसा. हर एका आमच्या बेजारांत आमचे सांगता आसा. हर एक काळोखाच्या घडये आमचे सांगता आसा. आमच्या एकसुरपणांत आमचे सांगता आसा. आमच्या निराशेंत आमचे सांगता आसा. जेजू ते आमी हर एकले खंडेसावनी अभिमान पावया. आमची उतरां जावन दीत. अर्गानी ओगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमचो इश्ट सदांच आमच्या जिणेंतून जाल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमच्या कश्टांत आमकां तुवें सांगात दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमी बेजारांत आसतना आमकां बुजावण दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमच्या पिडेंत आमकां भलायकी दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया. आमच्या एकसूरपणांत सांगात दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका विघ्नां अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमकां राखून व्हेल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया. हेरांतावन कश्ट मेळटना आमचे संगत रावून तुवें धैर्य दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. काळोखाच्या घडये आमकां तुवें उजवाड दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमच्या जिवितांत निराशेन सांपडल्या वेळार आमकां भरवसो दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमी अस्कस जातना आमच्या हात धरून तुवें चलयल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. सगळ्यांनी आमकां सोडून घालतना तुवें आमचे संगत रावन संगातपण दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. हेरांनी आमकां दुख येतना तुवें आमकां बुजावणीची उतरां दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. हेरांनी आमचेर वायट दृश्टेन पळयतना तुवें आमचे विशयान बरें चिंतले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. म्हज्या भावार्थांत हांव दंडळटना तुवें तुज्या उतरांनी म्हजो भावार्थ घट केल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. अस्किजत्मी कसकत काय सांपडतना तुज्या कुडी रक्तान म्हाका बोळ दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. म्हज्या जिवितांत आनी काही जायना म्हण भोगच्या भोगता हांव आसां तूं भियेनाका म्हणली उतरां म्हाका दिल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. हांव एकसुरो चलतना म्हज्या जिविताच्या हर एका सालेंत तुवें म्हजे सांगता चलल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. म्हज्या कश्टांच्या घडये म्हाका सोलोंक वेळार सोसूंक जाय तुवें म्हाका उखल धरले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. म्हज्या काळजाचे गाय तुज्या अमलीक रक्तान गुण केल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. मस्त बेजारे आसतना हांव रडतना म्हणजे तुका तुवें पुसल्ले खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमया जेजू. सगळ्यांनी म्हाका दुख येतना जायते पुटी म्हजे विशय वायट चिंतना
हांव आसा पुता भियेनाका म्हणली धैर्याची उतरां म्हजे लागीं तूं उलयल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू हे पवित्र उंड्यार पारांगासर रावन खंयच्याय घडये पुता तुवें म्हजे लागीं हे कांय भियेनाका हांव तुका राखोन आसा म्हणले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या हर जेसू एका आराधना वेळार म्हजी मागणी तुजे पांयांतळी दवरल्या वेळार ही मागणी तुवें फळादीक केल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू ह्या आराधना मारीपात कितलेशा जाणांक तुवें कश्टांत आसल्यांक पिडेंत आसल्यांक कंदींत असल्यांक बेजारांत असल्यांक हे आराधना मारीपात युट्यूबा मारीपात डिवायन टीवी मारीपात तुवें तांकां धैर्य आनी बुजावण दिल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू कितलेशा जाणांनी ह्या आराधना भाग घेवन तुजे कडेन मागतना तांची पिडा तुवें गूण केल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू तांच्या मोतीक तुवें समाधान दिल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या तांच्या जेसू मोतीक उजवाड दिल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या आशीर्वादाचो वाळो आमचे ते वाळयल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या हर एक आमची मागणी तुवें आयकल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू आमकां जिवितांत मुखार वचून धैर्य दिल्ले खातीर अर्गाने होगला तुका सुम्या जेसू सम्याक आमी अर्गां दिवया कितलीं अर्गां दिलेली पावची नात कश्टांत देव आसा हांव तुमचो देव हांव तुमचे सवय आसा भियेनाका इस्रायल पर्जा इजिप्तांत कश्टाल्या वेळार तुमी भियेनाकात हांव तुमचो देव हांव तुमचे खातीर झुजतलो म्हणलो देव भाव भयणी आज आमचे सांगात हो सोम्य आसा आमी सकड ह्या सोम्याक आमी हरसिया ताका स्तुती गावया एक घडीभर आमी उबी रावया आनी सोम्याची स्तुती करया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೆ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ
वंदने राजा येशू राजा हालेलुया 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 यीशु राजा वंदने राजा सुनना राजा राजने हालेलुया 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 इकड़ी बोर आम्ही उभे रावले कडेच आमचे थोडे दंप्या देवाचे उतारात आयकूंक येता हर एक उतार देवाचे मनशाचे काळी सापडता दमस्काच्या वाटेर आसलो सावलो जेजूचे उतार ताच्या काळजाक लागले तक्षणा धरणीक तो शेवटालो सावल आसलो पाऊल जालो म्हजें काळीज हांवें देवाक उक्तें करीच ह्या कडये समयाचे उतार म्हज्या काळजाक लागसे समयाचे काळी उतार म्हज्या काळजाच्या भितर रिगसे सावल आसलो पावल जाल्ले परी आज हांव बदलसय म्हजें जिवीत नवें जायसय मागया सम्या कडेन ती सकत मागया पवित्रत्म्याची कृपा मागया स्पर्श कर म्हज्या काळजाक म्हज्या काळजांत असलें मेडें धुवन काड तुजें उतार म्हज्या काळजांत वाळोवंक असल्यो आडकडी पयस कर पवित्रत्म्या म्हजे थंय असल्यो वायट आशा म्हजे थंय असल्यो वायट वडण्यो म्हजे थंय असली वायट चिंतना म्हजे थंय असल्यो संवसाराच्यो राटावडी म्हज्या काळजांत भरल्या संवसाराच्यो लबदण्यो काड उडय ह्या घडये तुजें उतार म्हज्या काळजांत रोंबून दी म्हजें काळीज शुद्ध करून दी सावल आसलो पावल केले धरले बरी म्हजें जिवीत नवें कर पवित्र आत्म्या ह्या घडये म्हाका स्पर्श कर धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप इतल्यार सावलो सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेस्तावणी घालनासलो तो श्रेष्ठ याजक सिरसीं गेलो आनी ह्या नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोण पुणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करन जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनगोगांत अधिकार पत्रां दिजें म्हूण मागा लागलो अशें दमास्काच्या वाटेर पैन कर्ण शहरा लागीं पावता पावता एका दिसांनी एक ताचे भोंवतणी मळबारतावन एक प्रकाश फंकलो तो धरणीक शेवटालो तेदवा सौला सौला कित्याक तूं म्हाका धक दिताय अशें म्हणसो ताळो ताका आयकलो तूं कोण सोम्या विचारलें सौलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू तूं म्हाका धक दिताय आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करीत थंय तुका सांगतले
ताचे बराबर पयन करतले तटक जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी कोणी तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताचे ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदोन तांणी ताका धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो आनी 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें. ताणें अन्न उदक आपडलें ना. देवाचें उतर हें देवाचे उतर. एक घडीभर बसया. भाव भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. एक विशिश्ट घडी तें. वो एक मनीस सावल ह्या क्रिस्तावांक सगळ्यांक नाश करता म्हणून हंकारान गर्वान बरोवन पळय आतो घोड्यार बसून येतालो दमास्काच्या वाटेर. पळया त्या मनशा विशयान चिंत्या. त्या मनशा थंय हंकार बरोवन गेल्लो. त्या मनशा थंय क्रिस्तांव विरोध नाका जाल्यार चिंतना बरोवन गेल्ली. त्या मनशा थंय देवाकच मुखार रावता म्हणलें एक रितीचें हंकार चिंता बरोवन गेल्लें. ह्या मनशा थंय हांवूच म्हणलें सगळें एक चिंता बरोवन गेल्लें. क्रोधान बरोवलो म्हणटा देवाचें उतर. तो क्रोधान पुसपुसतलो. सोरोप पळय पुस करता पुसपुसता मुखार कोणी मेळ्ळ्यार रागान त्या रितीन पुसपुसोन आसलो तो. आनी हो मनीस ताची वायट चिंतना खोट्यो आलोचन्यो आनी खोटी एक रितीची मांडवळ घेवन सिनागोगाक गेलो आनी क्रिस्तांवांक कैद करण्याची अधिकार पत्र तो हाडून आयलो. भावा भयणीनो, मनीस ह्या संवसारी जिवितांत कशें पुरा करता म्हणलें एका रितीचें निदर्शन सावलाचें. मनीस अधिकारा सांपडलें सना कुडो जाता. मनीस अधिकाराच्या कदेलार बसले सना ताच्या दाळ्यांक साय म्हणटा. संवसारी आशेन तो भरता. ताचे गाल आशिल्ल्यांक कोणाक लागाड करचें कोणाक खातीर करचें म्हजो स्थान म्हजो अधिकार आनी म्हजें स्थान कशें घट्ट करचें ह्या विशयान चिंता. असलें चिंताप मनशाच्या कश्टांक कारण जाता. केन्ना मनीस संकारान गर्वान भरता. केन्ना मनीस स्वार्थान भरता. केन्ना मनीस आपणा विशयान चिंता. आपलेंच बरेंपण आशेता. संवसाराक तो एक कांटो वा कंटक जाता. उडास्त उरया आमी. सावलाक जाल्लें म्हाकाय जावयेत तुकाय जावयेत. संवसारांत आमी कंटक जावयेत. कितलेशे राजकीय फुडाऱ्यांनी अशेंच केलां. आपल्या अधिकारा खातीर लोकांक बली केलां. हजारांनी जीव गेल्यात. हजारांनी लोकांक वळवळयलां. हजारांनी लोकांचें रगत वळयलां आपल्या खातीर. देखून पयले सुवातेर भाव भयणीनो, आज हें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका आशेतोन आमी भायर येसय. आमी मनशां जिवचें आनी एकल्याच्या बरेपणा खातीर शिवाय आमच्या खातीर न्हय. आमचो समी हेरां खातीर आयिल्लो ह्या संवसारांत, आपणा खातीर न्हय.
एक इश्ट आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे परस व्हरतो मग दुसरो ना म्हणलें तो इश्ट जावच्या खातीर आयिल्लो, मन जादवच्या खातीर न्ही, क्रूरी जावच्या खातीर न्ही, हेरांक ग्रासूचे खातीर न्ही. देखून आमचें जिवीत आमी हेरांक खातीर जिवचें म्हणलें आयच्या देवाचें उतर सांगता आमी उडास दवरया. कित्याक जर आमी हे उतार आमी मोती काणगे हांव ह्या उतरा प्रमाणे चलना आयच्या संवसारांत 2023 इस्वेंत ह्या जनवरींत आमचे पैकी मस्त जाणां सावल जावयेत. दमास्काच्या वाटेर आसल्या सावला बरी आमी जावयेत. देखून आमी देवाच्या उतराक कान दी जाय. मुखार कितें जालें, सावलो गोड्यार बसून तो क्रिस्तांवांक दूख दिवंक वेतालो आनी एका आसतना कितें जालें, जेजू ताका दिश्टीक पडलो, प्रकाश ताचे बोंतनी फांकलो आनी ह्या प्रकाशाक ताका तो सावल धरणीक शेवटालो, धरणीर पडलो. ताचो गोडो, ताचें बोड, ताची तलवार, ताचें कितें सक्कड धरणीर. खंय आसा सावलो, खंय आसा गोड्या बसलो सावल, खंय आसता सावलाचें अधिकार पत्र, खंय आसा सावलाची तलवार, खंय आसा सावलाचो बर्म, सगळें धरणीर आसा. इतलें मात्र न्ही, देवाचें उतर सांगता ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली, ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली. कितें सांगता देवाचें उतर, भाव भयणीनो, देवा मुखार मनीस कांय न्ही. आमचो अहंकार, आमचो गर्व, आमचो स्वार्थ, आमचो अधिकार, आमचे पयशे, आमची आस्तवदीक, आमचे कितें म्हणटा स्थान, हें सगळें धरणीर. देवा मुखार कांय न्ही तें. आमी धरणीर सावला बरी, आमची दिश्ट वेता. आमी संवसार कितें म्हूण आमच्या दृश्टीन पळयता पूण आमची दिश्ट वेता. संवसारी दिश्ट फेलियर. देवा मुखार आमी कांयच न्ही. देखून आज भाव भयणीनो, परिवर्तन जाय जाल्यार आमी धरणीक शेवटाक जाय. म्हजो अहंकार धरणीक शेवटाचें, म्हजें गर्व धरणीक शेवटाचें, म्हजो स्वार्थ धरणीक शेवटाचें, म्हजे संवसारी चिंता धरणीक शेवटाचें. वायट आनी खोटी हात्यारां आमच्या जिविताचे हात पण आमी कोणा अन्याय करता, कोणा वायट करता, हें पुरो धरणीक शेवटाचें. नाजाल्यार आमकां जिवितां नवें जावंक जायना. कित्या खातीर, कित्याक धरणी शेवटाचें. मुखलें वाक्य म्हणटा, जेजू ताका म्हणटा, सवला सवला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. सॉल, वाय आर यू पर्सिक्युटींग मी. सावला, कित्याक म्हाका दग दिताय. जेजू ताका विचारता, कोणाक सवलान दग दिलें? जेजूक गे. ताणें त्या क्रिस्तांवांक दग दिलें. तो दमास्कात गेलो, शाराक गेलो, आनी खंयच्या शाराक गेलो, त्या क्रिस्तांवांक ओडलें, बंधन घालें. जेजूक ताणें केलें की जेजू आसलो की थंयसर ना. जेजू कडेन झुजोंक कसो ना तो. जेजू म्हणटा, सवला सवला म्हाका कित्याक दिताय. जेजून म्हणलें उतरां, म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें केलें, म्हाकाच तुमी केलें. बाबा भयणी, संवसारांत तुवें आनी हांवें केल्लो अन्याय, तुवें आनी हांवें केल्ली वायट कर्तवां, तुवें आनी हांवें चिंतिल्ली वायट चिंतनां, तुवें आनी हांवें केल्ले वायट घोटाळे, आमी केल्ले भितरल्या भितर केल्ल्यो वायट वडणी कितें आमी सक्कड कितें करता पळया. आनी एकल्याक ताका बुशिगयता, ताका शिगयता, ताका तशें करता, ताका अशें करता. कोणाक आमी करता? कोणाक आमी करता?
जेजू करता सावला सावला म्हाका कित्याक कश्टीत आहे म्हाका कित्याक कश्टीत आहे तू चिंताय तुझ्या त्या शेजाऱ्याक कश्टीत आहे तू शेजाऱ्याक न्ही जेजू कश्टीत आहे तू चिंताय त्या भयणीक गाळी सवताय म्हणून तुज्यो गाळी जेजूक येतात त्यो न्ही त्या भयणीक तुवें केल्ली कुतांत्रां ती कुतांत्रां त्या भावाक ह्या भयणीक शेजाऱ्याक न्ही तुज्या मोगाळ जेजूक उंड्या रुपाल्या जेजूक तूं कुतांत्रां करताय म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें तुमी म्हाका केलें म्हाकाच तुमी सावला सावला म्हाका कित्याक कश्टीत आहे आमी आमच्या भावा भयणीकच अन्याय करता आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता देखून भाव भयणीनो आमी आज सावला बरी परिवर्तन जायचें आमी वायट करचें सोडिचें कितें तूं करताय जेजूकच करताय म्हणलें आमी समजोया देखून आमी ह्या धरणीक शेवटाचे आनी मुखार आनी सावल विचारता सोम्या हांवें कितें करी सई सोम्या हांवें कितें करी सई आज आमी सवाल विचारया सोम्या सावलान विचारलें सोम्या हांवें कितें करी सई सावलाक सांगलें वच शहराक वच अनानिया म्हणलो एक मनीस आसतलो ताचे कडेन वच ताका भेट तुजी जिवान बदली पाताक रड पवित्र स्थान घे म्हाका स्विकार कर म्हजी शिकवण स्विकार कर नवेपणाच्या जिविता पांय दवर भाव भयणी आज जेजू म्हाका आनी तुका हें सांगता वच कितें करी जाय वच दामास्का अनानिया सदशीन वच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज आमी रियेकल्यांनी जिनी बुद्धी से भाव भयणीनो विचारया सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्या हांवें कितें करी जाय विचारा जेजू कडेन विचारा कितें तुमकां दिसता तुमची जिणी आमी विचारता तुमी विचारया सोम्या हांवें कितें करी जाय जेजू आमकां उजवाड दिता अनानियाच्या घरांत जेजू सावलाक सगळें ज्ञान दिलें ताणें मुखल्या जिविताची मिसांव दिलें सावलो वाचलो पावल जालो केदो व्हरतो नामोनीस जालो कसली ती आपुरबाची उतरां ताची कसली पत्रां ताची गुंडायची कितें म्हणलो तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे तेंची येता खंयचो मनीस क्रिस्ताक बुशी घेता ताका नांस करता म्हणलो आतां म्हणटा हांव न्ही क्रिस्त म्हजे तेंची येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो आमी सकड ह्या घडये आमचें जिवीत समर्प्या हे घडीभर आमचें सगळें जिवीत जेजू मुखार हाडया सोम्या कडेन विचारया आमी सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्या हांवें कितें करी जाय सोम्या म्हज्या जिवितांत आज हांवें म्हजें जिवीत नवें करी जाय कितें करी जाय हे घडीभर उडास कर तुज्या जिवितांत कितें करनासाय तुज्या जिवितांत तुका समाधान ना तुज्या जिवितांत तुवें केल्ल्या कर्तव्यार तुका समाधान ना तुज्या घरांत समाधान ना पुवी सबंद आस दोगदुनी आसा जाल्यार कोण मनशाच्या वायट मनशाच्या आशेक लागून आज दोगदुनी पयली आमच्या मदेंच आसा भावा भयणी केदळा तुज्या जिवितांत तूं वायटाक संपडताय आनी एकल्या वायट करताय आनी एकल्या अन्याय करताय तूं दग दिताय तुज्या कुटुंबांतल्या मनशांक दग दिताय तुज्या शेजाऱ्यांक तूं दग दिताय तुज्या घरांतल्या आवय बापायक दग दिताय तुज्या भावा भयणीक तूं दग दिताय तुज्या घरांत असल्या तुज्या ल्हानशा भुरग्यांक तूं दग दिताय तुज्या सेस समारांक तूं दग दिताय तुज्या सैरादयनांक तूं दग दिताय तुज्या आताकांतल्या साकरांक काम करच्यांक तूं दग दिताय तुज्या जिवितांत तुज्या अधिकाराक दिल्ल्या मनशांक तूं दग दिताय आज समजून काण घे तुजें जिवीत कितल्या जाणांक तूं दग दिताय तुजे वरवीं कितलीं जाणां कश्टांक वळख जातात सोम्या कडेन आमी सक्कड सावला बरी म्हणया बक्षाने मागया कलते जावया सोम्या तुजी कशी करूं म्हाका शिकय सोम्या हांवें येदोर सुकोवन पडलां म्हज्या जिवितांत जायत्यांक हांवें कश्ट दिलां जायत्यांक हांवें म्हज्या जिवितांत बेजाराय दिल्या जायत्या म्हज्या जिवितांत हांवें
तांच्या दुखाक कारण जाला, जायत्यांच्या सोलवणे कारण जाला, मानसीक रितीन कश्ट येला. म्हज्याच घरांत म्हज्याच पतीक, म्हज्याच पत्नीक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या कुवाड्यांतल्या मनशाक, म्हज्या हर एकल्या म्हज्याच लागशिल्यांक सोम्या हांवें कश्ट येला. म्हाका जेजू ह्या घडये बक्षी नवें जिवीत आमी जिवंक सगळ्या बरी म्हाका शिकय. म्हज्या जिविताक नवें रूप दी सोम्या. म्हाका नवी वाट दाखय ह्या घडये. तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय सोम्या. तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय. म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तान तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या. म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तान तूं कितें अपेक्षिताय तें सर शिकय सोम्या. दैवीक तुजी जाणवाय म्हज्या हातम्यान वाडो सोडून येवं दी. मोग तुजो सोम्या म्हाका तुजे दैवोडूं दी. म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तान तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या. तें सर दाखय सोम्या. मागया भाव भयणीन ह्या घडये पवित्र सभे पासत मागया. आज पवित्र रितीन आमी दगदोणे बली जाल्ल्या पवित्र सभे पासत मागय जाय. आज आसा साऊल, राजकीय रुपाचे साऊल आसात आज. आनी असल्या साऊलांक काल पवित्र सभा कश्ट जाता. कितलीशीं जाणां भावार्था खातीर जीव दिवन आसात. कितले कडेन ही गरजो पिटो जातात, नाश जातात. कितलेशे कडेन जेजूक अपमान जाता, क्रुसिफिक्स पिटो जाता, मुरयेचे ग्रोट्टे पिटो जातात, इगर्जींतली आल्तार पिटो जाता, जेजूची कुडस बेसान जाता. आपल्या अधिकाराच्या आशेखाल अशे बरे जाल्ले मुखेली नेमत्या लोकांची मनां पाड करतात, ताका ब्रेन वॉश करतात आनी पवित्र सभांचेर दाड घालूंक करतात, कश्ट दितात. क्रिस्तांवांक कितलीशीं जाणां निराशीत जाल्यांत. ताची घरां सोडून खंयसर शिबिरांनी जियेतात. तांच्या घरा पाटी वचूंक ताका भें दिसता. क्रिस्तांवां म्हणूंक भें दिसता, भावार्थ पाळूंक भें दिसता. खंयच्या घडये कितें जाता तांकां गोत्तो ना. कितलेशे आमचे याजक, कितलेशीं धर्म भयणी, कितलेशे कथेकिस्त, कितलेशे पास्टर आज उत्तर भारतांत बियाच्या सवड्यान जियेतात. आमच्याच गांवांत हीच परिस्थिती जाल्या. आमचे विरोध कानुनां जारयेक येतात आनी हर एक घडये आमकां आतंक भियाचें वातावरण उपसलां. मागया आमी सोम्या कडेन, सोम्या
असल्या दुगदूंच्या पवित्र सभेक राख. सोम्या आमची भाऊ भयणी कश्टातात. सोम्या आज आमचो भावार्थ पाळूंक आमकां स्वातंत्र्य ना जाला. सोम्या आमचे जिवितांत आज तुज्या वाटेन चलचे कश्ट जाल्यात. तुज्या नांवा खातीर सोम्या कितलीं जाणां भाऊ भयणी आज अकमानाक बली जातात. सोम्या तुजे खातीर बांदिल्लीं देवाळां पिटो जातात. सोम्या आज उजवाड दी. आमच्या गांवांत शांती दी. आमच्या गांवांत मोग दी. आमच्या गांवांत मनशाक गौरव दी. सोम्या अरे एक धर्मा गौरव मेळून दी. सकट धर्माचे समांतरान सोलून दीत. माया मोगान सोलून दीत. सोम्या अरे एकल्यान एकामेका द्वेष करचो सोडून सोम्या एकामेका माया मोगान भाव भयणी बरी आमी जियोंक सोम्या आमकां फावो कर. आमच्या देशा खातीर जेजू आमची मागणी तुका पेटयता. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जायत्या राष्ट्रांनी भावार्थाक अडकडी आसात. पवित्र सभेंत आज भारतांत मात न्ही सगळ्या संवसारांत नास्तीकपण वाडोवन येता. सोम्या आज कितलेशे क्रिस्तांव आमची भाऊ भयणी नास्तीकपणाच्या वाटेर चलून आसात. परोस एक समीक्षा चलयल्ली आनी ह्या समीक्षेंत आज नास्तिकाचो संख्या मस्त वाडला. सोम्या तुजी स्पर्धा तुका नेगार करता. तुजो लोक तुका इस्रायल परजेन तुका तिरस्कार केल्ले बरी सोम्या तिरस्कार करता. भावार्थ असकस जाला संवसारी जिविताक आज मनीस हांवड येता. जेजू ह्या संवसाराक तुका समर्पित हांव. सगळ्या संवसारांतली पवित्र सभा सर्वत्रीक पवित्र सभा विशेष रितीन खंयच्या गांवांनी थंयसर दगदोनी आसा. मॅक्सिको आनी ब्राझील आनी असल्या गांवांनी आनी तशेंच जायत्या पश्चिम एशियांतल्या गांवांनी आनी जायत्या हेर राष्ट्रांनी सोम्या खंयसर कश्ट दितात. खंयसर आमचे याजक बिस्प धार्मीक आनी लायक बली जातात. खंयसर तुका संडून मनशां पयस वेतात. जेजू तांकां भेटोवन दिता. फाराक सोम्या तुजे पवित्र सभे भावार्थ घट कर. दगदवणेतान आमकां भायर सुटका दी. जेजू आज आमचो भावार्थ वाडा सारकें जेजू ह्या पवित्र सभेक तुज्या अज्ञान भर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. सोम्यान जेजू मनशांचे कश्ट तुज्या पांय तळे भेटोवन दिता. सोम्या सबार जाणां तांच्या जिवितांत तांणी फूड करचे कश्ट दिसपट्ट्या जिवितांत तांणी भोगची पिडा आनी तांणी भोगचे आर्थीक संकश्ट संवसारी जिविताचे कश्ट सोम्या तांकां दगदवणी दितात. आनी असल्या वचन आपण अडचतात सोम्या तांकां आमी तुज्या हातांत समर्पित. एक कुटुंब सोम्या तांच्या कुटुंबांत दोगां बाबांक एक बरी सैरीक मेळोंक जेजू मागतात. त्या दोगांय तरणाट्यांक जेजू एक बरी सैरीक मेळाशें कर. मेटिल्डा मोंतेरो म्हणली एक भयण सोम्या आपलो पासपोर्ट आनी विसा बऱ्या तरान मेळोंक मागता. सोम्या बेगीनच तिका ती मेळाशें कर. एका भावाक मस्त बेन दिसता. भायल्या गांवांत तो आसा काम करूंक जायना नर्वस जाता. काम करूंक जायना. एक तर
बिया नर्वसनेस सोम्या ह्या भावाक ह्या बियांतले भायर हाड तेजें काम करूंक कुटुंबा खातीर दिसपरतो ग्रास जोडूंक सोम्या ताका वाट दाखय पलेन शेतां न्हू सोम्या एक आयडा म्हणली भयण सोम्या तिका बरी भलायकी मेळोंक मागता तिची भलायकी कांय बरी ना तसकत आसा जेजू तिका बरी भलायकी दी दोग जाण भाव सोम्या तांणी बोटी काण गेल्यात ह्या बोटीक जे बोटीचेर आशिर्वाद घाल दिसपरतो ग्रास जोडच्या खातीर जायतो पयसो खर्च न्हू रेण काडून जेजू ह्यो बोटी तांणी तांच्यो दिसपरतो ग्रास दर्या देंवयतना बेसांव घाल सोम्या ताचेर जायतो फायदो ताचे तांकां मेळून दी किरिंगस त्यो काली पाटी येना जावन दी सोम्या तुवें तुज्या शिसांक आशिर्वाद केल्ले बरी फलाण जाग्यार झाड उडय म्हणून मस्ते बरी तांकांय फावो कर सोम्या एक भयण कांकणाडे आस्पत्रेंत लंग्स इन्फेक्शन जावन क्रिटिकल स्टेजीर आसा सोम्या ICUंत आसा तिका तूं आपड जेजू बरी कर तिका तिच्या लंग्सान जावन जेजू तिका तें कितें बुरलें इन्फेक्शन जालें काड जेजू बचपे जावन सरेशन जास्पेन सोम्या भुरग्याच्या तेणें आपस तूं निरंतर तुज्या लागीं विनंती करता जेजू तांचो ताळो आयक आनी त्या भयणीची कूस आशिर्वादीत कर एक भाव आपल्या भुरग्यांक सोम्या बरी भलायकी दिवंक आनी ताच्या ल्हान भुरग्याक बरी भलायकी मागता विचित्र रितीन भुरग्याची भलायकी बरी ना देखून त्या सोम्यान जेजू त्या बरी भलायकी दी त्या भुरग्यांक गोंयांतले कुटुंब सोम्या तांच्या कुटुंबाच्या वडिलांन जिवीत परिवर्तन करच्या खातीर मागता वायट इश्टाक सोड ताजें कुटुंब बरें जावच्या खातीर मागता जेजू ताचें मागणें आयक त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल एक भयण आस्पत्रेंत जेजू एडमीट जाल्या हर्निया ऑपरेशना खातीर आनी फाल्यां तिचें ऑपरेशन हें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक सोम्या आनी की ताचे काही चड ती आस्पत्रेंत आसा ती सपती ती ताका उडासाची सकत उणी आसा भुरग्यांनी सगळ्यांनी हात सोडला कितें करचें कळना आस्पत्रेंत कोण आसा पयशांकी जायते प्रॉब्लेम आसा जेजू ह्या मनशांक जेजू तुजी दैवीक सकत दी हें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावं भुरग्यांच्या मोतीक उसवाट घाल पोसलें व्हड केल्ल्या भुरग्यांनी तांकां तिरस्कार करिनासतना कश्टांचे घडये पावशें कर सोम्या एक पावस्तीन डिसोजा हाची काळजाची पिडा गुण जावंक ताजें ऑक्सिजन लेवल सोडूंक तो मागता सोम्या ताजे लंग्स स्ट्रॉंग जावन सोम्या इन्फेक्शन ते गुण जावं आनी ताजी अंज डिसोजा म्हणली भयण सोम्या तिचो पांय तूं गुण जावंक मागता एकली भयण सोम्या आपली कोंकणी गुण जावं आनी हृदयान ती ताची गुण ते दोक गुण जावंक मागता सोम्या जेजू तिका बरें कर एक धर्म भयण सोम्या कॅन्सर पिडेन आस्पत्रेंत वळवळटा ह्या सिस्टरीक जेजू आपड तिका बरें तिची पिडा गुण कर जेजू तिका बरें कर सिरसी एक भयण सोम्या आपणाची गेल्ली ती आपणाचेर गेल्ली फ्रॉड केस जेजू कान उडोवंक आनी सगळें बऱ्या तरेन इत्यर्थ जावन सोम्या सगळे जाग्याचे समस्या परिहार जावंक मागता ह्या भयणीक आदार दी जेजू एका भयणीक काल एक ऑपरेशन जालां मात आनी हेचे सोम्या जेजू हें ऑपरेशन जावन तिका बऱ्या तरेन गुण जावन ती बेगीन घरा फाटीं वचून तिची रिकवरी जावंक मागता जेजू तिका आदार दी भयण धरतना एक भयण एक बरी सैरीक मेळो मागता सोम्या मना पसंतीचो सोरो मेळो दी म्हूण मागता तिका फावो कर जेजू जुडीत म्हणली भयण सोम्या ती बरी जाल्या खातीर तुका अर्गां दिता आस्पत्रेंतून ती डिस्चार्ज जाल्या बरी जाल्या तुका अर्गां दिता सोम्या कतारतावन एक भयण आपली पिडा गुण जावच्या खातीर जेजू मागता ह्या पिडेन ती वळवळून आसा तिका आपड जेजू गुण कर जेरोशा म्हणलें 7 वर्साचें भुरगें ब्लड एलर्जी आनी जुवेनाइल आर्थरायटीस आनी इंटेस्टायन इन्फेक्शन कश्ट जाता ह्या 7 वर्सांच्या भुरग्याक जेजू आपड आनी बरें कर ताका लिल्ली म्हणली भयण सोम्या मागेल्लें हांगासर आतां 90% बरी जाल्या अर्गां दिता सोम्या आनी 10% बरी जावं खंडीत जावन तूं आपडतलोय तिका अर्गां आनी ओगलाप तुका जेजू एक भयण तिच्या दुयेक बरी सैरीक मेळो मागता सोम्या ह्या भयणीच्या मागण्या आयक बरी सैरीक मेळाशें कर मार्गरेट पायस म्हणली भयण सोम्या मंगलोतान तिच्या पती पासत मागता परसत ताचो पांय एम्प्युटेट केलो आनी आतां मस्तू
कश्टाचो गाय गुण जावन तशेंच तिच्या पतीन इल्लेशें ताचें काम करून जावची बरी म्हणी बरी भलायकी ताका मेळोंक गुण जावचें कसो मागता जेजू आपण जेजू ताका बरो कर. एक बाबाक आपलो दावो पाय सोलोंक जायना सोम्या वो एक पाय मस्त ट्रिटमेंट केलें बेगीन ते ट्रिटमेंट सक्सेस जावन जेजू हो पाय बरो जावचे खातीर सोलोंक जावचे खातीर मागता जेजू. हे सर इरादे जेजू तुजे मुखार आमी दवरता. ह्या संगता जेजू आमच्या ह्या आराधनाच्या दानी खातीर आमी मागता जेजू तांचे उदार मनाक तांचेर आशिर्वाद घाल. डिवायन मोटिव्ह मालक आनी ताच्या कुटुंबा पासून शिबंदे पासून मागता जेजू तांचेर तुजें बेसांव घाल. व्हिडिओग्राफी आनी संगीत दिवचे आमच्या भावभिनी खातीर जेजू तांचे खातीर तांचेर आशिर्वाद घाल. आल्तार सोबयल्या धर्म भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू बेसांवनी भर तांकां. म्हणजे हांवें सोलोवच्या दैवीक आमर संस्थाचेर जेजू आशिर्वाद घाल. थोडी यात्रेक पयना आमी हातीक घेतल्या खंयचे आडकळी नासतना ही यात्रेक पयना बऱ्या तरेन जावचे खातीर जेजू आशिर्वादीत कर. सोम्या हे आल्तारीचें काम तुका आमी समर्पिता. येवच्या 12 तारखेर हांगासर आशिर्वचन जावचें हें काम मस्त पेंडींग आसतें काम बऱ्या तरेन जावं आनी काम करतले बऱ्या वेळार काम करून उर्बेन काम करून जेजू आशिर्वादीत कर. आनी ह्या कामाक आदार दिल्ल्या सकट दानीचेर जे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. ह्या आराधनांत भाग घेतल्या ह्या आमच्या सकट बाबा भयणी जेजू आशिर्वादीत कर. तांचे इरादे तुज्या पांया तळी दवरता. सकट जेजू आज कितें आमचे इरादे तुजे मुखार हाडल्या सकट आमी आतां तुजे मुखार दिवेर पडटा आनी आशिर्वाद सकट दिंबेर पडया. सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सकट देवाची स्तुती करया. देवाकडे मागया भावार्थान मागा काळजान भावार्थ दवरून मागता जेजू हर एक आमचे इरादे तुजे मुखार आसा. सोम्या आमी पात्य जावन जेजू आमचो इश्ट आमी सावलाचें जीवन परिवर्तन केल्लो आमचे ह्याच्या पगार सकताय जेजू आपण जेजू आमकां हालेलुया 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 जेजू महिमा जेजू 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 जीसस जेजू सोम्या जेजू जे सगळ्या देवानी सोम्या तुज्या आमले व्यक्त आमकां शोध कर जेजू आपण जेजू आमकां गुण कर जेजू टच हील जीसस let your power come and heal us Jesus. Touch our hearts and our souls Jesus. We trust and believe in you Jesus. Edyavuda sakramenta sastangnama koruya purvilyatya rupa bodla novyo अस्कत्विश्व्या भावार्थाचे बळदेव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यार अर्सिता तुका दोगांच्या स्पिरिटार समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजें सोडवण सफळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुजे कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आशीर्वाद दिता मागा काळीजंतन मागा. सोम्या आमचेर आशीर्वाद घाल. सोम्या आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल. सोम्या आमचे सकड
मोगाचेंचेर आशीर्वाद घाल कश्टांच्या पवित्राचेर आशीर्वाद घाल जेजू पिडेस्तांचेर आशीर्वाद घाल जेजू कोण कर जेजू आमकां आमचे कश्ट हळ कर सोम्या आमचेर आशीर्वाद घाल Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us.